जो असं शुभ वर्तमान अवस्वर 2 आणि वळ 13 तावन 22 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 2 वर्सेस 13 to 22. जेजू देवाळ शुद्ध करता. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो. देवाळांत गोरवां, बोकरे आनी पारवे विकतले आनी दूड वाटायतले व्यापार करूंक आपापल्या मांडार बसून आसले. हें पळोवन ताणें सुबाचें एक चाबूकशें विणलें आनी तांकां सगळ्यांक बोकऱ्यां आनी गोरवां समेत भायर धांवडायले. वाटाव घरांचे मांड ताणें वमथे घाले आनी तांची नाणी शिंपडायली. पारवे विकतेल्यांक तो म्हणालो, खाडा ते हांगा तावन म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात. तवळ तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासतां. ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांक उगडास आयलो. जुदे तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हणून कितें असर हें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोड घाला. हें देवाळ तुमी मोड घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो. जुदेवानी म्हळें, कितें हें देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय. पूण जेजू उलयल्लो आपले कुडीच्या देवाळा विशयान. जेजू उलयल्लो आपले कुडीच्या देवाळा विशयान. ताणें अशें सांगलें म्हणून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्ल्या उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो. तवळ पवित्र पुस्तकाचीं उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सत मानली. देवाचें उतर हें वाखणी तुका ख्रिस्ता. हें देवाळ तुमी मोड घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो म्हणल्या जेजूच्या नांवान, जेजूच्या पांयां तळा. जेजूक आयकोंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, जुदेवाची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो. देवळांत गोरवां, बोकरे. देवाळांत आतां हें कसलें देवाळ? जेरुसलेमांतलें सोलोमन रायान बांदलें देवाळ न्हय की. दावीद रायान बांदूंक कुशी वेली, ताचे वरी बांदूंक जावना, ताच्या पुतान सोलोमनान बांदलें आनी त्या बांदूंक कितलीं 44 वर्सां लागलीं म्हणून देवाचें उतार सांगता. त्या देवाळांत कितें जातालें? गोरवां. देवाच्या नांवान बिझनेस जातालें. देवाक समर्पीत जाल्लो जागो, थंय येवन देवाक वळखता जे देवाचें आराधन सतानान येतमेन आराधन करचो जाल्लो जागो, थंयसर देवाक स्थान मान महिमा जावच्या बदलाक बिझनेस जातालें. कसलें बिझनेस? गोरवां, बोकरे आनी पारवे विकताले. पारवे विकतले आनी दूड वाटयतले. दूड वाटयतले, वाडीक दुडी वाटयतले. व्यापार करूंक आपापल्या मांडार बसून आनी त्या मांडार आपापल्या मांडार ते व्यापार करूंक बसले. हें पळोवन ताणें सुंबाचे एक चाबूकशें विणलें. देखून तो कितें करता? हें पळोवन ह्या जाग्यार देवाची स्तुती जायचे, ह्या जाग्यार देवाक महिमा जायचे, ह्या जाग्यार देवाक वाखाण जाय. बदलाक हे बिझनेस करना, आयल्या लोकांक देवातान पयस करतात. एक सुंबाचें चाबूक करता आनी तांकां सगळ्यांक बोकरे आनी गोरवां समेत भायर धांवडायले. तसल्यांक अवकाश ना. देखून हांवें तुमकां जायते बरें सांगलां, हांगा येताना जेजूक मेळोंक या न्ही तुमच्या बिझनेसाक. When you come to Jesus, come to meet Jesus, not for health, wealth and prosperity. हांगा येताना ते आयले तांच्या गरजे खातीर. आमच्या फेस्तांक जावचें तेंच. फेस्तान कितें जाता? इग जिवनी चड सांत भोंवतात वय मू वय गी न्ही. कारकोलच्या सांतेन भोंवंक येतात की तुमी भितर वचून मागण्यो करूंक येता? सांगा म्हाका. तें सांगा, भियेतात काल्याक. तुमकां तें धैर्य ना म्हाका आसा. सांत लॉरेसा बरी जेजूक महिमा दिवंक वचनात थंय. सांत लॉरेसाच्या नांवान सांत भोंवंक येतात आनी सांतेंतल्या तलकांक आनी कोंब्यांक मेळूंक येतात. कोंबल्यांक हेंच जालें हांगाय. जेजू सुमखाण येता, चाबूक येता आनी धांवडयता आनी मारता आनी कितें म्हणटा? म्हज्या बापाचें घर. पारवे विकतल्यांक तो म्हणालो, काडा ते हांगा तावन म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात. व्यापाराची सांत करिनाकात. तवळ तुज्या घराच्या उर्बेन हांव लासतां. या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांक उगडास आयलो. तांकां उगडास आयलो. दाविदान म्हणलें ती उतरां, तुज्या त्या टेंपलाच्या तुज्या घराच्या उर्बेन हांव लासतां. ताका उर्बा आसली. म्हज्या सरस्पराक हांवें घर बांदिचें म्हणून तशें तो उगडास आयलो हांकां.
पूण जेजू कितें करता मुखल्या वळेंत ऐका जुदेव तवळ ताका जाप देन म्हणाले अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हण? आमकां धांवणांक आमकां करूंक तुका अधिकार आसा म्हणून कितें असर्यान तुज्यान आमकां दाखोवंक कसलें जाता? असर हें करून दाखोवयात जेजून म्हळें जेजून तांकां जाप दिली हें देवाळ तुमी मोडून घाला आतां ऐका हें देवाळ तुमी मोडून घाला आनी 3 दिसांनी हांव हें परत्यान आतां उबारतलो. तुमी म्हाका सांगा मोडुल्लें देवाळ खंयचें 3 दिसांनी बांदिल्लें देवाळ खंयचें मोडुल्लें देवाळ खंयचें आनी बांदिल्लें देवाळ खंयचें हें देवाळ तुमी मोडा 3 दिसांनी हांव बांदतलो मोडुल्लें देवाळ खंयचें कशें आनी परतून बांदिल्लें 3च दिसांनी बांदिल्लें देवाळ खंयचें देखून हांवें तुमकां सांगचें 3 दिसांनी उबारलेल्या ह्या देवाळांत तुमी रावा आनी ताची स्तुती करा आनी ताची सेवा करा 3च दिसांनी उबारलेलें देवाळ जावन आसा जिवंत जेजू आनी आज ह्या जिवंत जेजूच्या देवाळांत जेजूक जिवंत जेजूक घेवन आमी सगळ्या काळजां मना सक्तीनात आमी ताका हर्शिता नावाडटा वाकांता वंदिता आराधन करता हें पोरण्या देवाळांत नवें देवाळ नवें जेरुजलेम म्हळ्यार जिवंत जेजू 3च दिसांनी हांव उबारतलो उबार लागिना ताणें 3च दिसांनी ताणें उबार लागिना तें देवाळ उबार लागिना तरी आज खंयच्या देवाळांत येवन तुवें आनी हांवें आमी स्तुती करीसय खंयच्या देवाळांत तुवें आनी हांवें आमी येवन स्तुती करीसय 3च दिसांनी उबारलेल्या जिवंत जेजू म्हणल्या देवाळांत हांवें आनी तुवें आमी सांगाता मेळून ताजी स्तुती करूंक जाय आज भाव भयणीनो ही स्वता अशी उगडापी जाताना आमी कितलें सोडटाना ह्या मनशांनी आमच्या माथ्यार दवरलें आमच्या साहित्य काळांतून वर्सांतून आमकां बांदून आमच्या पाठीर दवरलें वजें आमी सोडटाना आनी जेजूक आमी घट्ट धरतना हाळू जाता आमी हाळू मात जाता न्ही पाचवे फळ दिवचें जाल्यार रूख जाता आमची पानां केदनाय देखून आज तूं जावन आसाय तें मंदीर तुज्या मंदिराच्या उंबरार म्हणजे तुज्या काळजांत वाळा जाय ती जर आनी वाळोवन खंय वसा उदेंचीच्या वाटेन वचून निमाणे खंय वेता कोणा थंय मेळ्ळें आसा तें काडूंक वेता कोणा थंय मीठ आसा तें काडूंक वेता पूण उमाळाचें खंय जावन तुजें तें पूण तुजें थंय येवन वाळा जाय खंय जावन येवन वाळा जाय आनी तुजी कितें पळय जिविताची जर भलायकेची जर कुरपेची जर पळय कशी वाळटा पळय देखून आज भाव भयणीनो जेजू उलयल्लो ताच्या 3 दिसांनी उबारतलो म्हणलें तेंपल कितें मुखार ऐका जो वंजला वस्तू 2 आनी वळू 21 पूण जेजू उलयलो आपल्या कुडीच्या देवाळा विशयां आपल्या कुडीच्या देवाळा विशयांत देखून तुजी म्हजी आमची कूड जावन आसा मंदीर देवाचें जेजू उलयल्लो आपल्या कुडीच्या तेंपला विशयांत Acts chapter 7:47 पूण हें घर सलमावन बांदलें हें घर सलमान बांदलें तरी पूण परमोन्नत देव मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या घरांनी जियेना देखूनच भाव भयणींनी सतान कोडू सता पूण जिवीन सतांक तुका आनी म्हाका आमकां कळ्ळी जाताना आमी जाता सुटसुडीत पुडपुडीत जिवाळ मसाळ रसाळ देखून आज तुमकां ह्या रितीन हांवें तयार करूंक पळोवचें जेजूच्या हातान पडा जेजू तुमच्या जिविताची बुन्याद करा जेजूचे तुमचें जिवीत बांदून हाडा आनी तुमचे थंय मनांत काळजांत कोणी आत्म्या बापाक पुता पवित्र आत्म्याक येवंक रावंक बिडार करूंक तुमकां तुमी पवित्र करा तुमी जाता देवाचें मंदीर वयतर हांवें सांगलें मिसाच्या सुरवेर थंयसर देव जातलो तुजें आनी म्हजें आमचें थंयसर देव जातलो तुजें आनी म्हजें आमचें उगडापण 22 अवस्वर 21 आणि 22 उगडापणाचो बूक अवस्वर 21 आणि 22 शहरा भितर खंयचेय म्हाका देवाळ दिसलें ना सर्गीच्या राजांत त्या शहरा भितर म्हाका देवाळ दिसलें ना खंयच म्हाका देवाळ दिसलें ना कित्याक सर पदवेदार सर्वेस्वर देव आनी शेळिस्ताचें देवाळ पळया न्ही सर्वेस्वर देवच तें देवाळ शेळीच तें देवाळ मुखार शहरान सूर्याची जावं देखून थंयसर सर्गार सूर्याची गरज ना चंद्राची गरज ना कित्याक देवाची महिमाच ताचो उजवाड आनी ती शेळीच ताचो दिवो भावा भयणीनो जेजू जावन आसा उजवाड देवी जावन आसा उजवाड तरी सूर्याची गरज आसा की सरकार चंद्राची गरज आसा की नखेत्राची गरज आसा की देखून तूं हांगा उजवाडांत आसा जाल्यार त्यात उजवाडाचो थंय वचून मेळटाय म्हळ्यार तूं वचून तातूंत विलीना जाताय विलीना म्हळ्यार कळ्ळें मो हो उजवाड हांवें आतां आपणालो उजवाड वचून सदां काळ ससनाक बालच्या उजवाडांत विलीना जाता म्हळ्यार मज म्हणटा आमी इट गेट्स मज आतां तुजें आसलो तो मोग म्हणल्यार देवा सवय कितें जाता विलीना जाता म्हळ्यार मज जाता तुजें तें आसलें कितें शांती समाधान इल्ली आपणाली शांतीचो कुवार म्हणल्यार त्या जेजू सवय हांगा ती शांती तुवें जेजू जावन जोडल्यार तूं मेल्ल्या उपरांत तुजें तें आसली शांती वचून जेजू थंय सर्वात आनी तूं शांतींत उरताय विशय म्हळ्यार तो सुम्याच्या एकवटान येवचें म्हळ्यार तें सुम्याच्या उजवाडांत रावचें म्हळ्यार अर्थ तो
देखून भाव भयण संवसारांत आसतनाच हें जोडूंक साथ मेल्ल्या उपरांत कोणा वरी कांय करूंक जायना देखून आनीक चड आनी चड तुमच्या मनान तुमच्या काळजांत तुमच्या कुडीन तुमच्या आत्म्यान चिंतनांनी उतरांनी भोगणांनी करण्यांनी कितें देवाक मानवता मेसवता कितें म्हाका न्ही देवाचे उतार सांगता त्या प्रमाणे तुमची कूड सजया सोबया म्हळ्यार आत्मीक रितीन मनसुगेची करून घेया आनी सोम्याक तुमच्या त्या नितळ मनांत पवित्र काळजांत निस्कळ कुडींत आनी तुमच्या त्या देवाक मानवाल्ल्या जिवितांत येवन बिडार करूंक तुमकां तुमी तयार करा इस कृपा तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक देव दिवन दी थंय तावन ती वाळची ती जर आमचे थंय येवन आमचे तावन हेरांक वाळोवन हेरांत तें असलें मेळें काडून दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी